सोमारा राती गोयच्या कांय वाठारांनी पावसान आचकीत हजेरी लायली. गरमेक मातशी थकाय मेळ्ळी. राजधानी पणजे लेगीत पावस शिरशिल्लो जाल्यार सत्तरी, केपें, काणकोण ह्या म्हालात गडगडा सयत पावस पडलो. तशेंच अशी एक बातमी मुखार आयली की कुडचड्या सावर्ड्या पावसान बरेंच लुकसाण केल्ल्याचें मुखार आयलें. कुडचड्याच्या झरी वाड्याचेर आंब्याचें झाड पडिल्ल्यान खुबशें लुकसाण जालें. लायटीच्या खांब्यार हें झाड पडिल्ल्यान लायट गेली आनी पावसान सोमारा राती हाजिरी लायिल्ल्यान गोंयच्या कांय वाठारांत लोकांक मातशी गरमे पासत थकाय मेळ्ळी. राजधानी पणजेंत लेगीत पावस शिरशिल्लो. तशेंच तालिगांव, सांताक्रूज, मेर्शे, दोनापावल ह्या वाठारांत लेगीत मातसो पावस पडलो. सोमारा राती वारो आनी गडगड्या सयत पडिल्ल्या पावसाक लागून सांग्यार तशेंच सावर्डेच्या लोकांचें बरेंच लुकसाण जाल्ल्याचें मुखार आयलें. कुडचडे झरीवाड्यार आंब्याचें झाड लायटीच्या खांब्यार पडून लोकांक लायट नाशिल्ली. मुड्डेमळ सावर्डे रस्त्या कुशीक दवरिल्ल्या ट्रकाचेर झाड पडलें. कांय लोकांच्या घरांत उदक भरलें. गडगड्या सयत एका रातीन अचकीत पडिल्ल्या पावसान पिकावळीचे तशेंच लोकांचें बरेंच लुकसाण केल्ल्याची म्हायती मुखार आयली. पावसा पयलीं रस्त्या कुशीक आशिल्लीं झाडां पंचायतीन लक्ष दिवन ती कापूंक नाशिल्ल्या कारणान थळाव्या लोकांनी तिडक उक्तायली. वीज खात्याच्या कामगारांनी ट्रकाचेर पडिल्ले झाड जे आशिल्ले ते सारके काडले ना अशें मत थळाव्या नागरिकांनी उक्तायलां. गोवा बचाव अभियान आणि गोयचे फुडले पिळगे खातीर ह्या संघटनांनी एकठांय येवन गोवा TCP कायद्याक विरोध केला. हो कायदो जो आसा तो पर्यावरणाचो इबाड करतलो आनी सैम काबार करतलो. तशेंच ह्या कायद्या वरवीं बिल्डरांक तांचे प्रकल्प उबारपाक तेंको मेळटलो अशें मत संघटनेच्या वांगड्यांनी व्यक्त केलां. सरकारान TCP कायदो रद्द करचो अशी मागणी तांणी ह्या वेळार केली. हो जर कायदो येयलो जाल्यार गोंयचो सैम काबार जातलो. गोंयच्या पर्यावरणाचो इबाड जातलो अशें ह्या संघटनांनी एकठांय येवन गोवा TCP कायद्याक विरोध केला. हो कायदो हाडचो न्हू, पर्यावरणाचो इबाड करचो न्हू आनी सैम राखचो अशी तांच्यांनी विनवणी केला. हो कायदो जर येयलो जाल्यार बिल्डरांक तांचे प्रकल्प उबारपाक तेंको मेळटलो अशें मत संघटनेच्या वांगड्यांनी व्यक्त केलां. सरकारान TCP कायदो रद्द करचो अशी मागणी तांणी ह्या वेळार केलेली आसा. गोंय सरकार येता त्या 23 जुलय 2023 राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची फावंडेशन पातळी चालीक लायतले. फावंडेशन पातळी ह्या धोरणाची पयली पातळी जी फक्त 3 वर्सां पिरायेच्या पूर्व प्राथमीक शाळेत शिकपी जी भुरगीं आसा तांच्या खातीर चालीक लायतले आनी ताचो आढावो घेवन ह्या धोरणाची 25 मे 2025 मेरेन पुराय अंमलबजावणी करतले. शिक्षण खात्याचो सचिव प्रसाद लोलयेकरान अशें सांगलां. ह्या फावंडेशन पातळेचें खाशेलपण म्हटल्यार भुरग्यां खातीर आतां पुस्तकां नासचीं ना. वेगवेगळ्या पद्दतीन भुरग्यांक शिकोवन तांचो शारिरीक आनी मानसीक विकास करतले आनी हें धोरण चालीक लावपा खातीर शिक्षण संचालन 3000 शाळेंतल्या शिक्षकांक प्रशिक्षण दितले अशें तांच्यांनी कळीत केलां. तशेंच राष्ट्रीय शिक्षण धोरणा अंतर्गत प्राथमीक शाळेक आतां नोंदणी करप सक्तीचें आसतलें. शाळेची साधन सुविधा आणि शिक्षकांक दिल्ले प्रशिक्षण मतींत घेवन तांची नोंदणी जातली. माहिती तंत्रज्ञान खातें गांव पावंड्याचेर ग्रामीण मित्र नियुक्त करतले. ज्या सेवां खातीर लोकांक सरकारी कार्यालयांनी व्हाणो झरोवच्यो पडटा, फावट्यो मारच्यो पडटा, ती सेवा हे ग्रामीण मित्र गांवगिऱ्या वाठारांतल्या घराघरांनी वचून लोकां मेरेन पावयतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. मुख्यमंत्री आणि IT मंत्री रोहन खंवटेन गांव पावंड्या वयल्या उद्देजकांबरोबर संवाद सत्र साधलो आनी ग्रामीण मित्र जावन विविध सरकारी येवजण्यो दारादारांनी पावपाचो उलो ह्या वेळार मुखेलमंत्री तशेंच पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन मारलो.
पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांच्या अध्यक्षतायेखाला सोमारा पर्यटन खात्याची खासा बसका जाली. ह्या वेळार KPMG ह्या सल्लागार कंपनीन ट्युरिझम मास्टर प्लान तशेंच पर्यटन धोरणाचो मसुदो परतून नव्यान तयार करपाचो निर्णय ह्या बसकेंत जाला, अशी माहिती मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिली. मास्टर प्लॅन आणि पर्यटन धोरणात कांय त्रुटी आशिल्ल्यान हो मसुदो परत करपाचो निर्णय जाला. ह्या वेळार पर्यटना कडेन संबंदीत वेगवेगळ्यो साधन सुविधा उबारपा विशीं चर्चा जाली. हातूंत दर्यादेगेचेर प्रसाधन घरां, केसरवाळ झरीचे नूतनीकरणाचो तशेंच हेर कामाचो आस्पाव आसा, अशें तांच्यांनी कळीत केलां. कस्टोडियन मालमत्ता मालकी हक्का विशींच्यो केसी बेगीन निकालात लागच्यो म्हणून दिवचलच्या उपजिल्लो अधिकारी कार्यालयात कामकाजाच्या दिसा सुनावणी घेतात. मात सुनावणेक येताना मयेचे कांय नागरीक फावो ती कागदपत्रां घेवन येनात, देखून सुनावणे वेळार अडचण निर्माण जाता. सुनावणेक येताना मयेच्या लोकांनी फावो ती कागदपत्रां घेवन येवचे असो उलो कायदो सल्लागार आदोगाद नारायण नार्वेकर हाणें मारला. मालकी हक्का विशींच्यो केसी बेगीन सुटाव्यो जावच्यो आनी लोकांक संदी मेळच्यो म्हणून फाटल्या मार्च म्हयन्याच्यान दिवचलच्या उपजिल्लो अधिकारी कार्यालयांत सुनावणी घेवपाची वेवस्था केल्या. गोंय आदिवासी संचालनालयाच्या वतीन 25 मेक सकाळी 10 वरांचेर रवींद्र भवनात प्रेरणा दीस कार्यावळीचें आयोजन केलां, अशी माहिती उटा संघटनेचो अध्यक्ष प्रकाश वेळीपान दिली. मडगांवच्या रवींद्र भवनात ही कार्यावळ जातली. पुराय तयारी जाल्या उपरांतूच नवें शिक्षण धोरण लागू करा, अशें फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसायान मागणी केल्या. आतां 5वी मेरेन परीक्षा आसची ना आनी हाचे खातीर पालक तयार आसात काय, असो प्रश्नूय ताणें विचारलो. सामंत कमिटीन आनीक 6 म्हयन्याचो वेळ मागून घेतला. हाचो अर्थ अभ्यासक्रम अजून तयार जावंक ना. अशें आसतना नवें शिक्षण धोरण राबोवच्या पयलीं आनीक एक फावट विचार करचो, अशें विजय सरदेसायाचें म्हणणें आसा. हालींच जाहीर जाल्ल्या 10वेच्या परीक्षेच्या निकाला प्रमाण ज्ञान प्रसारक विद्यालय म्हापशा हांगासर 100% निकाल लागलो. ह्या विद्यालयांतली 123 भुरगीं परीक्षेक बशिल्लीं. तातूंत 60 विद्यार्थी डिस्टिंक्शन, 56 फर्स्ट क्लास आनी 7 सेकंड क्लास असो हो निकाल आसा. हातूंत वेद नार्वेकर ह्या विद्यार्थ्याक सगळ्यांत चड म्हटल्यार 97.2% फावो जाल्या, अशी माहिती ह्या विद्यालयाचे मुख्याध्यापक गुरुदास पालकर हांणी दिली.
राज्यांत कायदो आनी सुवेवस्था सांबाळपाक पुलिसांक अपयश आयला. गोंयांत दिसा उजवाडा लुटमार जावपाक लागला. गुन्यांवकारांक आतां पुलीस आनी कायद्याची कसलीच भिरांत उरोंक ना. काँग्रेसीचो फुडारी मोरेनो रिबेलोन सडेतोड आरोप केल्यात. गुन्यांवकारांक धरचे सोडून पुलीस एनजीओच्या वाटेक चड वतात. वेंचून आयिल्ल्या आमदारांच्या आदेशा प्रमाण पुलीस आपल्याक जाय तशें वागतात अशें काँग्रेसीचो दक्षिण गोंय मुखेली अध्यक्ष सावियो डी सिल्वा सांगता. जाल्यार सांकवाळ बेकायदेशीर धंद्याचें केंद्र जाला हाचेर पुलीस आनी वेंचून आयिल्ले आमदार कसलीच कारवाय करिना असो आरोप ऑलेन्सियो सिमोईस हाणें केला. सरकारान नाल्यांत घाणयारें उदक सोडपी लोकांचेर कारवाय करची अशी मागणी फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसायान केला. सरकारान लाखांनी पयशे मोडून घाणयारें उदक सोडपाक वाट केल्या. कांय कडेन उक्ते नाले आसा थंय लोक घाणयारें उदक मेळत तशें सोडटात. सरकारान लक्ष दिवन फातोर्डा वाठारांत जंय उक्ते नाले आसात थंय शिमिटाचे ब्लॉक घालून लोकांक तांचेर गाडयो वा भोंवपाक मेकळी सुवात करून वापरपाक दिल्यार बरी जातली अशें विजय सरदेसायान फातोर्डा नाल्यांतलो गाळ काडपी कामाची पळोवणी करपाक गेल्ल्या वेळार ताणें अशें सांगलें. सत्तरींतल्या माऊस वाठारांतल्या देसायवाडो आनी पंचायत वाड्या वयल्या लोकांक उदकाची पुरवण सारकी जावंक नाशिल्ल्यान तिडकल्ल्या बायलांनी मंगळारा वाळपय भौशीक बांदकाम खात्याच्या उदका पुरवण विभागात मोर्चा व्हेलो. मात सहाय्यक अभियंतो रजेर आशिल्ल्यान ताणें संबंदीत अधिकाऱ्याक निवेदन पत्र दिलें. नेमान उदकाची पुरवण करूंक ना जाल्यार परतून कार्यालयांत मोर्चा हाडटली अशी शिटकावणी माऊस वाठारांतल्या बायलांनी दिल्या. फाटल्या 15 दिसांच्यान लोकांचे नळ सुक्यार पडिल्ल्यान लोकांक उदका खातीर खूब वळवळे काडचे पडटात म्हणून बायलां सामकी तिडकल्यात. नव्या जुवारी पुलाचेर जड गाडयो सोडून बाकीच्या गाडयांक प्रवेश ना ह्या फलकाच्या कोफूसांवाचो विशय गोमंतक टीव्हीन उजवाडाक हाडिल्लो. पणजे सावन मडगांव वचपी पुलाचो भाग फक्त जड वाहनां खातीर उक्तो केल्लो पूण आतां ताचेर सगळ्यो गाडयो यो वच करपाक लागल्यात. खऱ्यांनीच हो पूल सगळ्या गाडयांक खातीर उक्तो केला काय नेमांचें उल्लंघन जाता हो व्हडलो एक प्रश्न. गोमंतक टीव्हीच्या बातमेची दखल घेत वाहतूक खात्याचो SP बोसूट सिल्वान खाशेली मोहीम हातात घेवन वेर्णा वचपी गाडयो टू व्हिलरींक तालाव मारपाक सुरवात केल्या. एका ट्रकाक उजो लागिल्ल्यान ड्रायव्हराच्या जिवार येता येता वाचलो. मात ताचो हात कांय प्रमाणात भाजपाची घडणूक सोमारा घडली. पिळण उद्देगीक वसणुकेच्या एका कंपनीत राती अचकीत उजो लागिल्ल्यान ही घडणूक घडली. ट्रकान आशिल्ल्या कांय सामानाचें लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. पिळण उद्देगीक वसणुकेच्या कंपनीत राती उजो लागलो. एका ट्रकाक उजो लागिल्ल्यान ड्रायव्हराच्या जिवाचेर येता येता तो ड्रायव्हर वाचलो. मात ह्या ड्रायव्हराचो उज्यान मातसो हात लासला अशी बातमी मुखार येयला. तशेंच ट्रकान आशिल्ल्या कांय सामानाचें लेगीत लुकसाण जालां. पिळण उद्देगीक वसणुकेच्या एका कंपनीन राती उसरा हो उजो लागलो.
पेडणेच्या न्हयभाग महामार्गा कुशीक सरकारान टॉयलेटाची सुविधा उपलब्ध करून दिवची अशी मागणी समाज वावुरपी शंकर पोळजी हाणें केला. खंयच्याय महामार्गाचेर दर 20 किलोमिटराच्या अंतरा उपरांत टॉयलेट सुविधा आसपाकूच जाय अशें शंकर पोळजीचें म्हणणें आसा. ताका लागून तांणी अशी मागणी केला की पेडणेच्या न्हयभाग महामार्गाच्या कुशीक सरकारान टॉयलेटीची सुविधा करून लोकांक दिवची. महामार्गाच्या दर 20 किलोमिटराच्या अंतराचेर टॉयलेट आसपाकूच जाय, टॉयलेटीची सुविधा आसपाकूच जाय अशें शंकर पोळजीचें म्हणणें आसा. विर्नोड्या भूतवाड्याचेर 12.5 लाख रुपया खर्च करून पंचायतीच्या वतीन पेवर्स बसोवपाचो विचार आसा. मंगळारा हो फुटपाथ बसोवपाच्या कामाचो शुभारंभ केल्या उपरांत आमदार प्रवीण आर्लेकर उलयताले. ह्या वाठारांत आनीकूय उदरगत करतलो अशें आश्वासन मंत्र्यान दिलें. ह्या वेळार सरपंच सुजाता ठाकूर आनी पंच स्वाती मालपेकर थंय हाजीर आशिल्ले. सुमार 12 लाख रुपया खर्च करून पेवर्स बसोवपाचें काम विर्नोड्या भूतवाड्याचेर आतां सुरू करपाचो विचार पंचायती वतीन जातलो. मंगळारा हो फुटपाथ बसोवपाच्या कामाचो शुभारंभ जालो. हो शुभारंभ आमदार प्रवीण आर्लेकरान केलो. ह्या वाठारांत आनीकूय अशी उदरगत करतले अशें आश्वासन प्रवीण आर्लेकरान दिलां. ह्या वेळार सरपंच सुजाता ठाकूर आनी पंच स्वाती मालपेकर थंय हाजीर आशिल्लीं. दिवचलच्या सरकारी लायब्ररीच्या वतीन आयोजीत केल्ल्या गिमाळ्या शिबिराक भुरग्यांकडल्यान बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. 50 भुरग्यांनी ह्या शिबिरांत वांटो घेतिल्लो. मंगळारा ह्या शिबिराचो समारोप जालो. कृष्णदास शामा सेंट्रल लायब्ररीच्या आदारान हें शिबीर घडोवन हाडिल्लें. ह्या शिबिरांत निकिता गुप्ता हांणी वक्तृत्व कौशल्य जाल्यार मुकुंद माळगांवकर हांणी रांगोळी कशी घालप ह्या विशीं प्रात्यक्षिका सयत मोलादीक मार्गदर्शन केलें. मंगळारा ह्या शिबिराचो समारोप जालो. दिवचलच्या सरकारी लायब्ररीच्या वतीन आयोजीत केल्ल्या ह्या गिमाळ्या शिबिराक भुरग्यांकडल्यान सामको बरो प्रतिसाद मेळ्ळो अशें मुखार आयलां. 50 भुरग्यांनी ह्या शिबिरांत वांटो घेतिल्लो. कृष्णदास शामा सेंट्रल लायब्ररीच्या आदारान हें शिबीर घडोवन हाडिल्लें. ह्या शिबिरांत निकिता गुप्ता हाणें वक्तृत्व कौशल्य जाल्यार मुकुंद माळगांवकर हाणें रांगोळी कशी घालप हें दाखयलें. कालांगूट वाठारांत उपरासपी विजेचे प्रश्न येता त्या 3 दिसां भितर सुटावो करपाचें आश्वासन वीज खात्यान दिलां. सरपंच जोसेफ सिक्वेरा हांच्या अध्यक्षताये खाला कालांगूटची वीज पुरवण सारकी जायना म्हणून थळाव्या सयत बसका जाली. ह्या बसकेंत हो प्रश्न सुटावो करपाचें आश्वासन वीज खात्याच्या अधिकाऱ्यान दिलां. आतां 3 दिसां भितर हो विजाचो प्रश्न सुटावो जातलो. कालांगूट वाठारांत जो विजेचो प्रश्न उपरासता परत तो 3 दिसां भितर सुटावो करपाचें आश्वासन वीज खात्यान दिलेलें आसा. सरपंच जोसेफ सिक्वेरा हांच्या अध्यक्षताये खाला कालांगूटची वीज पुरवण सारकी जायना म्हणून थळाव्या सयत ही बसका जाली. ह्या बसकेंत हो प्रश्न सुटावो करपाचें आश्वासन वीज खात्याच्या अधिकाऱ्यान दिलां. धाव्वेचे परीक्षेत 90 आनी ताचे परस चड गूण जोडून येस जोडिल्ले दिवचलच्या श्री शांतादुर्गा हायस्कुलाच्या 30 विद्यार्थ्यांचो भोवमान केलो. वेवस्थापन मंडळाच्या वतीन मंगळारा हायस्कुलांत आयोजीत सुवाळ्याक संस्थेचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय, सेक्रेटरी राजेश पाटणेकर आनी हेर पदाधिकारी हजर आशिल्ले. मजगतीं धाव्वेच्या परीक्षेत शांतादुर्गा हायस्कुलाचो निकाल अंदू उत्कृश्ट म्हटल्यार 99% लागला.
10वेचो निकाल जाहीर जाल्या उपरांत आतां इयत्ता 11वेक प्रवेश घेवपाक विद्यार्थ्यांची धांवपळ सुरू जाल्या. दिवचले वाठारांत हें चित्र सध्या पळोवपाक मेळटा. तालुक्यांतल्या वेगवेगळ्या हायर सेकंडरींनी प्रवेश दिवपाक सध्या सुरवात जाल्या. चडशा विद्यार्थ्यांची विज्ञान फाट्यांत प्रवेश घेवपाक धडपड चल्ल्या. दिवचल म्हालांत 6 उच्च माध्यमीक विद्यालयां आसात. भोवतेक सगळ्या विद्यालयांनी प्रवेश घेवपा खातीर गर्दी जाता. विद्यालयांनी विद्यार्थ्यांक मेरिटाचेर प्रवेश दितात. दिवचलच्या श्री शांतादुर्गा उच्च माध्यमीक विद्यालयांत तर ऑनलायन प्रवेश दितात. ह्या विद्यालयांत सगळ्या फाट्यांनी प्रवेश फुल्ल जाल्लेल्यात जमा आसा. धावेचो निकाल जाल्या उपरांत विद्यार्थ्यांनी आपापल्या पालकां सयत 11वेच्या वेगवेगळ्या शाखांनी प्रवेश घेवपाक वेगवेगळ्यो उच्च माध्यमिकांनी प्रवेश घेवपाक गर्दी केल्ल्याचें चित्र सध्या पळोवपाक मेळटा. सोमारच्यान प्रवेश प्रक्रिया सुरू जाल्या. ह्या फाटभुंयेर विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेवपाक रांगयो लागिल्ल्याचे वेगवेगळ्या शैक्षणीक स्कुलांनी संकुलांनी पळोवपाक मेळ्ळ्यो. पेडणेच्या बायल आणि भुरगीं कल्याण उदरगत खात्याच्या कार्यालयाची सामकी बाबत अवतिकाय जाल्या. इमारतीच्या स्लॅबाक वेऱ्यो गेल्यात. देखून भौशीक बांदकाम खात्याच्या मंत्र्या कडेन उलोवन पावसा पयलीं इमारतीचें नुतनीकरण करून घेतलो अशें आश्वासन पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकरान दिलें. मंगळारा आमदारान पेडणेच्या बायल आणि भुरगीं कल्याण खात्याच्या कार्यालयाक अचकीत भेट दिल्या उपरांत तो उलयतालो. ह्या कार्यालयाच्या वयर वणटीक वेऱ्यो गेल्यात. तेका लागून स्लॅब केन्नाय कोसळपाक शकता. देखून भौशीक बांदकाम खात्याच्या मंत्र्या कडेन उलोवन पावसा पयलीं इमारतीचें नुतनीकरण करून घेतलो अशें आश्वासन पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकरान दिलेलें आसा. प्रवीण आर्लेकरान पेडणेच्या बायल आनी भुरगीं कल्याण खात्याच्या कार्यालयाक अचकीत भेट दिल्या उपरांत तो थंय उलयतालो. फोंडेचो आमदार रवी नायकान मंगळारा कुर्टी पंचायतीन वचून सरपंचाक मेळून पंचायतीच्या जाग्याचो प्रश्न सुटावो केलो. हावसिंग बोर्डात पंचायत बांदपाक जाग्या संदर्भात हावसिंग बोर्डाच्या अध्यक्षा कडेन उलयला. शुक्रारा कुर्टी पंचायतीची सरपंच आनी पंचायत वांगडी हावसिंग बोर्डाच्या अध्यक्षाक वचून मेळटली अशें रवी नायकान सांगलें. जाल्यार मंगळारा वेगवेगळ्या सुवातेचेर वचून नाल्याची आनी तळयेची पळोवणी करून कामाक सुरवात केल्या. तशेंच शेतकऱ्यां खातीर ड्रोना संदर्भात उलोवन वेगवेगळ्यो फुकट येवजणी शेतकऱ्यांक दिवपाचो विचार आसा अशें रवी नायकान सांगलें. वांते वाठारांतल्या रस्त्याचें काम पुराय जालां. फाटल्या वर्सा पावसान भिरोंडा पंचायत वाठारांतल्या वांतेचो रस्तो व्हांवून गेल्लो. देखून थळाव्यांक खूब त्रास सोंसचे पडले. आमदार देविया राणे हांणी दखल घेवन भौशीक बांदकाम खात्याक रस्त्याचें काम बेगोबेग पुराय करपाचो आदेश दिल्लो.